नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश्वर बामणकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयाक क्वॉन्टिटी न्ही क्वॉलिटी पर्यटकांची गरज म्हणटा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। बाणास्तारी अपघात प्रकरणात घुसपल्ल्या मेघना सावर्डेकराचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द। चवथीच्या तोंडार तीस उसगांव वाठारांत विजेचो हाय व्होल्टेज ड्रामा जाल्ल्या लुकसाणाची दिवची भरपाय वीज मंत्र्याकडेन थळाव्यांची मागणी। खंडणी मागता हो म्हजेर केल्लो आरोप खोटो। म्हजें नांव पेड्ड्यार करपाचें चल्लां कारस्थान म्हणटा पुलीस निरीक्षक कपिल नायक। गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च पर्यटकांक तशेंच भौशीक येरादारी मळार ॲपाची सोय थारतली म्हत्वाची। आनी काँग्रेसीक सोडून गेल्ल्या त्या 8 आमदारांची भाजपात गत कयरा सारकी गिरीशाचो पक्ष सोडिल्ल्या आमदारांक तोमणो। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत क्वॉन्टिटी न्हय जाल्यार क्वॉलिटी पर्यटकाची गरज आसा। गोंयांत सद्याक पर्यटकाचे येवपाचें प्रमाण बरेंच वाडलां। ताका लागून यान फुडें गोंयाक आंकड्यान चड न्हय जाल्यार बरो महसूल दिवपी पर्यटक आकर्शीत करपा खातीर सरकार यत्न करता अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां। पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर तशेंच हेर सुविधा दिवपा खातीर सरकारान वेगवेगळी कामां हातांत घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। आमकां क्वॉन्टिटी न्ही हेज्या फुडें क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवचे पडटले, कारण आमी पळयलां की क्वॉन्टिटी ट्युरिस्ट आयल्या उपरांत गोंयांत कितें परिणाम जाता। गोंय सद्याच म्हणजे ओवरफूल जाल्लें आसा। इतके ट्युरिस्ट हँडल करपा खातीर म्हणजे सातत्यान हाजो जर नंबर वाडलो जाल्यार ताजो कितें परिणाम जातलो गोंय आमी पळयला। ताच्या खातीर क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जर आयले जाल्यार ताजो गोंयकारा खातीर म्हणजे मागीर जावं तो शेक पासून टॅक्सीकार आसत किंवा इतर गोंयकार आसत ताका खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो। सरकाराकूय ताजो फायदो जातलो। ताच्या खातीर सातत्यान जर क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येतले आसत जाल्यार आमी क्वॉलिटी सर्वीस दिवपाची गरज आसा। ती क्वॉलिटी सर्वीस म्हाका दिसता टॅक्नॉलॉजीचो यूज करून आमी दिवपाक जाय। चवथ लागीं पाविल्ल्यान सगळे कडेन तयारेक बरोच नेट आयला। मात फोंड्याच्या तीस उसगांव वाठारांतल्या सुमार 40 घरांतली वीज उपकरणां बंद पडिल्ल्यान बरोच फटको बसला। अचकीत हाय व्होल्टेज जावन लोकांच्या घरांतली उपकरणांच बंद पडली। पळयात नेमकें कितें घडलें। बिरेस्ताराक 700 वरी उसगांवचे लोक आपापल्या घरांनी आशिल्ले। मात तिनसांजेर विजेच्या ट्रान्सफॉर्मरान हाय व्होल्टेज ड्रामा करून सुमार 40 घरांतली वीजूच ना केली। स जाल्ली आसतली 6:30 मग ती लायट येता वयताली। आमकां दिसलें अशी बेश्टी येता वयताली। मग आयली पळय ती एकदम फास्ट आयली फॅन बी सगळें घर 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 पिवपाक लागले। आनी टीव्ही हे फ्रीज बी न्ही कट 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 आवाज येवपाक लागलो। आवाज येते की मग आमी लायटी सगळें बंद केले। बंद करताना ट्यूब एक गेली आमची ट्यूबलायट फुटली वय फट्ट जाली। फट्ट म्हणजे आवाज गेलो पळय ती चलना। आनी एक बल्बाक न्ही उजोय असो हे पळपाक लागलो दुकट दूर दूर सारको येयलो बल्ब जिरोचो। मग आमी सगळे लायटी बिटी सगळं बंद केले। आता बंद केली म्हणून बाकी आनी काय जावना ना ना आमकां ते खटा 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 आवाज येवलो न्ही ताका लागून आमी ते बंद केले। मिक्सर मेन फ्यूज मागीर बंद केलो तुमी? हय सगळें बंद केलें मागीर आमी ताका लागून। आनी कितें चड जाय आता एक ट्यूबलाइट एक बल्ब गेला। नाव किती? सुमित्रा सालिलकर। हमारे घर का लाइट गया, ट्यूबलाइट गया हाई वोल्टेज के कारण। चार्जर गया, फैन भी एक बंद पड़ा है। कैसा हुआ है? कितना हाई वोल्टेज आने के बाद खूब ज़्यादा तेज लाइट आया। इसके बाद हमारा बंद पड़ा। टीवी भी चालू था? हाँ, MCB गिरा करके कुछ तो चीज़ बचा, लेकिन और चीज़ें चला गया। हमारा ट्यूबलाइट गया। इमरजेंसी वाला क्या क्या गया अभी? ट्यूबलाइट गया, एक फैन गया और चार्जर गया। कितना लॉस हुआ? लॉस बोले तो अभी 500 का लॉस हो गया हमारा। इधर नजदीक सबका ऐसा ही हुआ है? पूरा साईनगर में सब बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, सबके घर में ऐसा ही बल्ब कंप्लेंट है, सबके घर में नुकसान हो गया।
नेमकी चवथ तोंडार आयिल्ल्यान थळाव्यांचे जाल्ले लुकसाण कशें भरून काडचे असो प्रश्न सध्या थळाव्यांक उपरासला. दीस उजगांव म्हणटा तेन्ना काल सांजचे जवळ जवळ 5:30 पावणे 6 ह्या दरम्यान अकस्मात लायट इतकी फूल येयली की सामको फॅन सामके सिंगल स्पिडीचेर आसले ते सामके फास्ट घुंवूंक लागले आनी टाक करून टीव्हीचो आनी हेजो आवाज जालो आनी टीव्ही चलना आनी फ्रिजूय चलना आलो काल. ट्रान्सफॉर्मर मागीर तांकां विचारलें ते परती लायट येयली तेन्ना म्हाका कळ्ळें बाबा हें कितें मातशी येयली लायट पूण येयली पक 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 जाली आनी गेली. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की टीव्ही चलना आनी फ्रिजूय चलना म्हणून. मागीर कितले जाणांक इफेक्ट जालो? जवळ जवळ 30-40 घरां सुमार आहा. कोणाचे बल्ब फुटले, कोणाचे फॅन चलना, कोणाची आनी आमच्या सायडीक शेजाऱ्याक आहा तेगेली टीव्ही जळ्ळी. आणि आता लायट येयली तुमकां? लायट येयली आतां जवळ जवळ कितक्यांक आतां 12 सुमार 12 लायट येयली आयज. कित्याक लागून रातभर लायट नासली. कित्याक लागून जालें म्हणटाले ते म्हणटा ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळो म्हणटाले. आतां तुमकां कितलें लुकसाण जालां आसतलें? आमकां आतां हे जवळ जवळ म्हागेले तरी फ्रिजाक आतां 30,000 रुपया सुमार फ्रिजाक पडटा आनी टीव्ही म्हण ती ओल्ड म्हण एक 5-10 हजाराचे जातले म्हणून 30-40 हजार रुपया तरी म्हाका सामको लॉस जाला. कोण अधिकारी बीन येवन मागीर पळोवन गेले? ना 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 कोण ना आमकां कोणी इसरोवकूय ना आनी कांय ना. आमी कोणाक सांगूंकूय ना तशें बाबा अशें जालां म्हणून. फक्त लोक सगळे ओग्गी रावले आनी हे चवथीच्या दिसांनी हांवें त्या टायमार घडलां. लोकूय सामके बेजारले म्हणजे कितें आतां अशी जर लायट येवन जर हें जावं लागलें जाल्यार आनी हे चवथीच्या दिसांनी खर्चान खर्च आनी वाडलो ना. ह्या लागून मातशे त्रास जाले. नांव कितें तुमचें? भारत नायक. ज्या मतदारसंघात ही घडणूक घडल्या ती खुद्द वीज मंत्र्याच्याच मतदारसंघात घडिल्ल्यान फुडाराक विजेच्या समस्या वयल्यान व्हड प्रश्नचिन्ह उबो रावला. आज आमी आसा आज साईनगर उजगांव हांगा की काल काल सांजची 5:30 सुमार हांगा ट्रान्सफॉर्मराक हाय वोल्टेज जावन सगळे लोक जवळ जवळ 40 घरांक सुमार लोकांची टीव्ही जावं लायटीचेर जी वस्तू आसल्यो लायटीच्यो इंडक्शन म्हण आनी कितें फ्रीज हे सगळे जळयले आसा. जवळ 40 लोकांक हो चवथी दिसांक हो फटको आसा. तेन्ना पयलीं सद्याक महागायेच्या लोक विरोधात आसा आनी तितून गणेश चतुर्थी दिसाक आनी हो आनी एक खर्च जाल्लो आसा आनी टीव्ही लोकांची जळयली आसा, फ्रीज जळयले आसा. लोक सामके चिंतेन आसा आनी तेंचे आतां आर्थीक हे कशें जावचें. आपले टीव्ही जळयली ती टीव्ही हाडटा जाल्यार कित्याक कशी हाडची हे लोक सारके निराश जावन आसा. तेन्ना सरकारान जो आमचो वीज मंत्री आसा सुदीन ढवळकर खरेंच बरें काम करता. तेन्ना सुदीन ढवळकरान याची दखल घेवची. वीज मंत्री सुदीन ढवळकर यांनी याची दखल घेवची आनी जे कोणाची नुकसान भरपाई जाल्या जी नुकसान जाला तेंची सगळी भरपाई म्हणून सरकारा कडल्यान तांकां आर्थीक मदत करची अशी ती लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायक खंडणी मागता अशी सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या वावडीचेर पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान खुलासो केलो. बोगमाळच्यान दाबोळे पेट्रोलिंग करतना एका अल्पवयीन भुरग्यान वास्को पुलिसांच्या गाडयेक धपको दिल्लो. कोणी तरी बेश्टीत सोशल मिडियाचेर आपल्या आड खंडणी मागपाची वावडी पातळिल्ल्या मनशा आड आपूण खर कारवाय करतलो अशें वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान सांगलें. सो ही जी हो जो इन्सिडंट आहा हो 13 तारखेचो 13 सप्टेंबर हो इन्सिडंट असो की आमची रॉबर्ट व्हेकल त्या एरियेक पेट्रोलिंग करताली आनी ती बोगमाळच्यान दाबोळी सायडी येताली आनी आमचो गौरीश म्हणटा ड्रायव्हर चलयतालो. सो तो जेन्ना ते नेवी म्युझियमा कडेन पावलो जेन्ना ओपोजीट डायरेक्शनाक एक मोटरसायकल आयली आनी तिणें आमच्या वचून गाडयेक फुडल्यान लेफ्ट सायडी डॅश दिली. म्हळ्यार पळय रायट सायडी सुद्दां न्ही लेफ्ट सायडी डॅश दिली आनी तो वचून त्या हारशाचेर पडलो आनी आमचो रेडिएटर आनी तो हारसो आमचो गाडयेचो डॅमेज जालो. सो त्या प्रमाणे ताणें पुलीस स्टेशनार कॉल केलो ड्रायव्हरान आमच्या आनी म्हाकाय फोन केलो सर साहेब अशें अशें जालो म्हणपाक लागलो आनी असो एक्सिडेंट जाला. सो अकॉर्डिंगली रोखडोच हांवें म्हज्या हेड कॉन्स्टेबलाक धाडलो आनी थंय वचून पंचनामा कर आनी फुडली कितें आसा ती कायदेशीर कारवाय कर. सो त्या प्रमाणे आमचो हवालदार हेड कॉन्स्टेबल आशिश म्हणून तो थंय गेलो. ताणें सगळें पळयलें जाल्यार ते पंचनाम्याचेर दिसून आयलें की तो जो भुरगो आहा तो एक्चुअली मायनर भुरगो आशिल्लो आनी ताणें ती मोटरसायकल होंडा शायन म्हणटी व्हरून आमच्या गाडयेचेर लेफ्ट सायडीक मारून गाडी आमची हारसू डॅमेज केल्लो आनी रेडिएटर डॅमेज केल्लो.
सो मदींच ही मॅसेज व्हायरल जाली आनी अशी कोण पयशे मागता 1 लाख मागता म्हाका कळना कित्याक सम पीपल आर युजींग सोशल मिडिया फॉर डिफेमिंग द नेम ऑफ अदर पीपल. हाजी पयलीं जाल्ले आहा असली गोश्टी. सो सोशल मिडिया अशी यूज जावपाक येना कित्याक वायट कामाक खरेंच तें आसा. सो सोशल मिडियाचेर अशी नांव करप हें सारकें न्ही. सो म्हाकाय कितें म्हजें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिवचें पडलें. सो हांगा तीय आहा ओनरय आहा आनी ताजी आवय आहा. सो ती हांगा आयिल्ली आसात आनी तुमी जाय जाल्यार तांकांय विचारपाक शकता कितें आहा ती क्लियर. सो तांणी ती मॅसेज घातली आनी तांणी म्हाका सकाळीं कॉन्टेक्ट केलो आनी अशी मॅसेज व्हायरल जाल्या हें कितें काय म्हणून म्हाका विचारलें. पब्लीक आमची मरे एक येतात हांगा आमची मरे न्याय मागपाक येतात आनी जेन्ना आमचेच जर अश्यो जर फालतू गोश्टी जर अश्यो बेश्ट्योच कोणीय फाल्यां डिफेम करपाक लागलो हें सारकें न्ही. सो आय वील ऑल्सो गिव कंप्लेन ऑन दीस एंड आय वील सी हू इज दॅट पर्सन. आय वील रजिस्टर माय कंप्लेन अगेन्स्ट दीस पर्सन. गोवा टॅक्सी ॲप हो येरादारी मळावयलो ॲप शुक्रारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें लॉन्च केलो. सरकारान थारायल्ल्या रेटी प्रमाण हे टॅक्सीकार भाडे घेतले. सुरक्षीत कमी भाडे अपघातांचें प्रमाण उणें करपाक हे ॲप म्हत्वाचें थारतलें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. जाल्यार पर्यटना खातीर हे ॲप येरादारी मळार म्हत्वाचें थारतलें असोय विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केला. ह्या ॲपाचो आमी सातत्यान म्हणटा इट इज एन एक्सिडंट कमी जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हांव मुद्दामून म्हणटा एक्सिडंट कमी जावपा खातीर हेजो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कशा पद्दतीचो फायदो जावपाक शकता तो. कॉस्ट जी आसा हो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो आसा. कोणीय म्हणटात अरे आपल्याक दिल्लीच्यान हांगा येवपा खातीर पयशे कितले लागले 5,500 आयलो म्हणटा आनी दिल्लीच्यान म्हाका जेन्ना सॉरी गोवा एअरपोर्टा वयल्यान जेन्ना म्हाका हरमल वयचो पडलो तेन्ना तेज्या पेक्षा चड पयशे आपूण टॅक्सीक फारीक केले म्हणटा. दीस इज नॉट फेर. म्हणजे एखाद्याक जर 5,500 रुपया एअर फेअर आसत जाल्यार तेज्या पेक्षा जर चड पयशे ताका जर टॅक्सीक फारीक करचे पडले आसत जाल्यार तो फाल्यां सकाळी जी पब्लिसिटी करतलो ती आमच्या खातीर वायट पब्लिसिटी आसा. जेन्ना आमकां इन लॉंग रन फुडल्या 25 वर्सां टुरिजमाचो विचार करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां ह्या गोश्टीचो धंदो आत्तां करून सोंपलो न्ही. नॅक्स्ट जनरेशना खातीर सुद्दां हो बिजनस आनी गोंय आनी गोंयचें टुरिजम आमकां दवरपाक जाय आसत जाल्यार ताचो विचार करप गरजेचो आसा. टायम हो खूब म्हत्वाचो आसा प्रत्येकाक. त्या खातीर प्रत्येक जण हांगा येतलो आनी टॅक्सीकार हांगा येवरे म्हणटलो हें चलचें ना. तो येवच्या पयलींच बूक करतलो आनी तेज्या टायमार ते टॅक्सी अवेलेबल आसतली हें चड म्हत्वाचें आसा तितकेंच. आनी ताच्याच खातीर म्हाका दिसता गोवा टॅक्सी ॲप हो यूज येतलो. सेफ्टी तितकीच म्हत्वाची आसा. सेफ्टीच्या बाबतींत ताणें सांगलें की सेफ्टी एखादें जर चली मनीस हांगासर येता आसत रातची ताका टॅक्सी घेवन खंयसरी जर खंयच्या हॉटेलांत वचूंक जाय आसत जाल्यार ती सेफ्टी आमी सेक्युअर पळोवपाक जाय. ताजी सेफ्टी कशा पद्दतीन आमी सेक्युअर करपाक शकतले. आनी तेज्या नुसार गोवा टॅक्सी ॲप हो सगळ्या टॅक्सीकारां खातीर म्हणजे गोवा मायल्स ॲप नो डावट आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान जॉयंटली आमी लॉन्च केलो. ताकाय बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तोय बरो बिजनेस करता. आजकाल आमकां वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज एवेलेबल करून दिवपाक जाय. ऑप्शन्स एवेलेबल आसपाक जाय. देर शूड बी कॉम्पिटिशन तांचो एवेलेबल आसपाक जाय. तेन्नाच खूब बऱ्या पद्दतीन त्या खातीर गोवा मायल्सार जेंकां वचपाक नाका आशिल्लें तेंच्या खातीर गोवा टॅक्सी ॲप एवेलेबल आसा. काँग्रेस पक्षाक राम राम ठोकून आणि मतदारांचो विश्वासघात करून काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ल्या 8 आमदारांक गोंयकार ह्या वेंचणुकेत बुद्ध शिकयतले अशें विधान काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान केलां. काँग्रेसींत रेस्पेद आशिल्ले ह्या 8 फुडाऱ्यांचो भाजपात वचून सद्याक कचरो जाला असोय तोमणो गिरीशान तांकां मारला. काँग्रेसीक सोडून भाजपात प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारांक वर्स जाले. ह्या आमदारा भितरले खंयच्या आमदाराक मंत्रीपद मेळटले ही चर्चा तशी वर्सभर गाजली खरी, मात वर्सा उपरांत लेगीत 8 पैकी एकल्याच्याय नशिबान मंत्रीपद ना. काँग्रेसी कडेन गद्दारी केल्ल्या आमदारांचो खंय भाजपात सद्या कचरो जाला. तांकां थंय रेस्पेद ना असो थोमणो गिरीशान मारला. ह्या लोकांनी हे गद्दार ते 8 जाण गेले ते हे गद्दार आनी ह्या गद्दारान फक्त लोकांकूच न्ही तर गोंयच्या जो एक विश्वास देवा वयलो जो आसा तो देवा वयलो विश्वासचा खिंडार हाडपाक हेणी आयज देवांचेर सुद्दां हल्लो केल्लो आसा. म्हणजे हेणी देवा मुखार वचून सोपूत घेतलेले सगळ्यांनी की आमी पक्ष केन्नाच सोडपाना म्हणून. महालक्ष्मी देवळान गेल्ले आनीक बांबोळी खुर्सा कडेनय गेल्ले आनी तेजे नंतर आमी परत परत हें सांगलेलें पूण जे पळय देवाक फटयतात तांकां लोकूय फटयतले सगळे फटय. आयज पयलीं म्हणजे इमिजिएटली कळ्ळें की ज्या पक्षाक वचपा खातीर हेणी देवांक फटयल्ले थंय आयज तो कचरो जाल्लो आसा तेंचो. तांकां म्हणजे तांकां आयज
मंत्र्याचे हितून कॅबिना वचपाक सुद्दां येना म्हणजे अशी परिस्थिती आयज तेंची जाल्ली आसा आनी ह्याच्या वायट परिस्थिती तेंच्यांतली येणारे काळांत 8 आमदारांविशींची अपात्रताय याचिका बेगोबेग निकालात काडची असो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचो आदेश आसून लेगीत याचिका निकालात काडपाक सभापती रमेश तवडकर OPSC थारला अशें गिरीश म्हणटा. आय हॅव ऑलरेडी रिग्रेटेड द डे दे लेफ्ट अँड वी फाइल्ड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन ऑल्सो. Now they are putting a pressure on the speaker. The speaker office is being used. On my matter, they have not even issued the notices. Despite the High Court order, they don't respect anybody. Even the High Court, they don't respect. Honorable High Court on my petition has given the directions to the speaker to expedite the matter, and they have decided that within the time limit set by the law. The law says within 90 days. That means they do not respect even the law and the judiciary. तांकां कोर्टाचें पडलें ना आनी तांकां कायद्याचें पडलें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. येरादारी खात्यान मेघना सिनाय सावर्डेकराचे गाडी चलोवपाचो परवानो रद्द केलो. 1 म्हयन्या पयलीं बाणास्तारी पुलाचेर भिरांकूळ अपघात घडिल्लो. ह्या अपघातात 3 जाणांक आगताक मरण आयिल्लें आनी 3 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. SUV गाडी चलोवपी मेघना सावर्डेकार सोऱ्याच्या नुद्देंत गाडी चलयताली अशें सिद्ध जाल्लें. 2 म्हयन्यांत तिका ओव्हर स्पिडिंगाक लागून 6 चालनां आयिल्लीं. नमस्कार. आता एक अपडेट आयला ती म्हटल्यार बाणास्तारी जो एक्सिडंट जाल्लो ताचेर बाणास्तारी एक्सिडंटान 2 जाणांक मरण आयिल्लें आनी 3 जाण अजुनूय जखमी आसात. हे जे प्रकरण जालें ते आख्खे गोंयभर फामाद जाल्ले आनी खंय तरी लोकांनी जे विटनस आशिल्ले तांच्यांनी सांगलेलें की हाका खंय तरी मेघना सावर्डेकर ती गाडी चलयताली आनी तीच जबाबदार आसा हो एक्सिडंट जावपाक. पूण मागीर सगळे पळयल्या उपरांत म्हणजे खूब अशे इश्यूज आयले त्याच्या मध्ये. आता अशी अपडेट आयल्या की मेघना सावर्डेकर जी आसा तांचे जे ड्रायव्हिंग लायसन आसा ते येरादारी पुलिशेनी रद्द केला. कारण म्हटल्यार एक्सिडंट जावचे पयलीं तिका 2 म्हयन्यांक 6 फावटी येरादारी पुलिशेनी तिका फायन मारिल्ली आनी तशीच ती गाडी चलयताली आनी ताचे उपरांत हो एक्सिडंट जालो. एक्सिडंटान 2 जाणांक मरण आयले आनी 3 जाण जे आसा ते जखमी आसा. त्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आता मेघना सावर्डेकराचे जे ड्रायव्हिंग लायसन आसा ते येरादारी पुलिशेनी रद्द केला आनी मेघना सावर्डेकरांनी अशें बी सांगलां की आपूण मेंटली फिट ना म्हणून. सो ह्या सगळ्याचेर आता खंय तरी तिचे जे लायसन आसा ते रद्द केल्लेले आसा येरादारी पुलिशेनी. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर. काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान पत्रकार परिशदेत पर्वरेंत जावपी वेगवेगळ्या घडणुकां वयल्यान पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे हांकां प्रश्न विचारले. ह्या प्रश्नाची जाप दितना आमदार रोहन खंवटे हाणें टॉम, डिक अँड हॅरीक जाप दिवपाक योग्य दिसना अशी खर टिका केली. गिरीशाक पिक्चर काडपाक कोणूच आडोवपाक शकना. ताका प्रोड्युसरा कडल्यान निधी खूब मेळटली. तशेंच ताणें स्वताची भलायकी आनी सोडियमाची तपासणी करून घेवची जाल्यार कांय लोकांनी आदल्यो फायली उगडपाचो धंदो सुरू केला अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें. रोहन खंवटे म्हागे सोडियम लेवल देंवलो म्हणून ते खंयच्याच म्हणजे प्रश्नाचें उत्तर दिलें ना. जे आमी इशू रेज केल्ले तेजेर कांयच उलयलें ना. सो हांवें काल म्हाजी सोडियम लेवल टेस्ट केली आयज आनी ताका दाखयलें की सोडियम लेवल नॉर्मल आसा. आतां हांव कितें उलयता तरी आयका आनी तेजेर उत्तर दिवं कारण ते इशू जातकर. सो हायकोर्टान कितें म्हणलां की जे डॉक्टर आल्बुकेर हाचेर फॉल्स कंप्लेन केल्ली आनी ती कंप्लेन करपाक रोहन खंवटे मोर्चा घेवन पुलीस स्टेशनार गेलो. सो त्या हितूंतल्यान खूब गंभीर इशू एक मिनिस्टर पुलीस स्टेशनार वयता आनी कंप्लेन रजिस्टर करून घेता आनी हायकोर्ट म्हणून ती क्वेश करता. सो तातूंत सगळो रोल्स आशिल्लो तो रोहन खंवटेचो आशिल्लो आनी त्या हितून तेजें आमकां स्पश्टीकरण मागपाक जाय आशिल्लें की अशें तूं कित्याक हें सगळें ह्यो इल्लिगलिटीज करता. आनी रोहन खंवटे हो साल्वादोर दोमोन ह्या पंचायत सगळ्यो आपल्या बोल्सान दवरपाचो कित्याक प्रयत्न करता कारण ते ऑफिस बी आशिल्ले ते BJPचे. सो ते BJPचे आसून सुद्दां ते आपले बोल्सांतले जावपाक जाय हो तो प्रयत्न जाता. आनी सगळ्यो ज्यो लँड ग्रॅबिंगाच्यो केसीस आसा ह्यो पर्वरीच चड कित्याक जाता. पर्वरी फायल्स पिक्चर काडपाक ताका कोण हाडूंक शकता. प्रोड्युसर ताका फंड भरपूर मेळटा तसले प्रेस कॉन्फरन्सीस बी घेवपाक. ताणें पयलें कितें मेळटा तातूंत हेल्थ पुला चॅक करून घे सांग मागीर फुडलें पळय. ताका कोण तरी सांगलां आसतलें ती पर्वरीच घे म्हणून. कित्याक पयलीं खंय तरी तेवटेन गेलो मागीर खंय तरी मदीं आयलो मागीर आतां हांगा आयला फाल्यां आनी खंय वतलो. सिरियस घेवना ताका.
सोडियम लेवल चेक करपाक अरे एनीबडी कॅन स्टॉप एनीबडी एलिगेशन्स करप आनी मागीर पान बंद करप आनी दुसरें एलिगेशन करप मागीर पान बंद करप इलेक्शन येतकर लागीं येवप मागीर नाच जावप सिटां विकप न विकप हे लोकांचे इल्ले धंदे जावन पडल्या पूण तातूंत ते इतले पिशे जाल्या की सोडियम लेवल देंवतकर कितें उलयतात आय डोंट फायंड इट जस्टिफायड टू रिप्लाय टू सम टॉम डिक्स एंड हॅरीस if there are something let them go ahead and do it. I don't know what allegations he has put. I have not seen the press conference. I am just coming out of my taxi airport. तुमच्या कडल्यान कितेंय प्रेस घेवन instead of taking press and he can do whatever he wants to do. The methodology of checking sodium vis-a-vis extortions are important for him to check. म्हापशा म्हालांतल्या रस्त्याची स्थिती सामकी वायट आसा. ह्या रस्त्याक लागून लोकांक यो वच करपाक खूब त्रास सोंसचे पडटा. देखून पुराय म्हापशा वाठारांतले रस्ते दुरुस्त करपाचें काम हातान घेतलां पूण पावसाक लागून सगळीं कामां आडखून पडलां. ताका लागून नोव्हेंबर मेरेन रस्त्याचें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन थळावो आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसोजान दिलां. ऑलरेडी टार्ड फूल ग्राउटिंग जाल्लेलें आसा पूण पावस मदीं मदीं पडत आसा सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द tar to cure for the entire process to get completed. We are trying to complete whatever patch up we can before Ganesh Chaturthi. So the contractors have assured by Sunday Sogle Korun Ditale Manan. I will be doing an inspection tomorrow being Saturday. I will go through all the wards where excavation open trenching zalale asa. So just to ease the dust pollution that is there, the bad roads lokang bhorpur tras zalale asa. Parat I would like to apologize on behalf of everybody of the departments on behalf of all concerned departments, whether it's electricity or PWD, and I would like to apologize to the people of Mampsa for this delay. But nonetheless, it is paus atat sopot ayla. We are trying to restore the road, and I believe by the end of November it will be completely restored. Hot mixings on Mampsa roads will be back to what they were prior to underground cabling. तो रस्तो already tendered झालेलो असलो. Everything is done. Only connections were going on of sewerage, connections of HT and LT. That is one of the wards that has HT as well as LT underground cabling. So त्या कारणाक I would not like to do the road and dig it up again. They have completed the work. I believe we have asked for a milling process to take place in that stretch right from Milagris Church to Aram Soda. There will be the milling process where the old road will be excavated and a new road will be laid. So we are expecting this to be completed by end of November, considering the end of Vara Sapta Dashe Zaite and tourist Vidar Sarta, the season starts. So we are trying to get everything done by the end of November. सगळीकडेन चवथीच्या ल्हार पातळा. गणेश भक्त चवथीच्या तयारेक लागला. चवथीक 4 दीस आसतना शुक्रारा दिवचेचे श्री शांतादुर्गा शिशुवाटिकेत गणपती पूजन सुवाळो मनयलो. चवथ कशी मनयतात ताचे बालमनाचेर संस्कार जावचे म्हणून फाटल्या 25 वर्सांच्यान दर वर्सा चवथी पयले ह्या शिशुवाटिकेत गणपती पूजन करून एका दिसाची चवथ मनयतात. रवि शुक्रो बृहस्पति दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा शिशुवाटिकेन सकाळी गणपती बाप्पाची मूर्ती हाडून मूर्तीची स्थापना केली. उपरांत भटा वरवीं पूजा जाली. आरती जाल्या उपरांत माणकुल्या भुरग्यांनी बाप्पाची सेवा केली. बाप्पाक नैवेद्यूय दाखयलो. माणकुल्या भुरग्यांनी चवथीचो गोस्त काडलो. पळयात चवथीची झलक. गणेश पूजनाची सुरुवात केली. गणेश पूजन म्हणजे अशासाठी की एक मुलांना माहिती व्हावी. अशी खूप काही षोडशोपचार पद्धतीने त्याची पूजा केली जाते असं नाही,
तर मुलांना एक पूजा थोडक्यात माहिती हवी, त्यांची पूजेचं साहित्य असतं, साहित्य काय असावं याची थोडक्यात मुलाला माहिती होते. जरी आपण लहान वय म्हणतो पण ह्या बऱ्याचशा गोष्टी लहान वयात मुलं शिकून जातात आणि त्या कारणास्तव गणेशोत्सव आम्ही इथे साजरा करायला सुरुवात केली. की आता हे आमची 25 वर्ष झालेली आहेत शिशुवाटिकेला आणि अजूनही आम्ही हा कार्यक्रम खूपच उत्साहाने इथे साजरा करतो. त्याच्यानंतर मुलांना एखाद्या आरती भजने इथे केली जातात, मुलांना नैवेद्याचं जेवण असतं आणि मुलं जेवून घरी जातात. मग जेवणात सुद्धा नैवेद्यात सुद्धा आपण काय काय वाढतो याची माहिती मुलांना इथे दिली जाते. तर असं थोडक्यात हे मुलांना खूप छान संस्कार होतील अशा पद्धतीने आम्ही इथे हा कार्यक्रम साजरा करतो. आणि गणेशोत्सवच नाही तर अनेक सण आम्ही इथे साजरे करतो. आता त्याच पद्धतीने जेव्हा मध्यंतरीचा काळ कोरोनाचा होता पण त्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा आम्ही या आमच्या प्रथेत आम्ही खंड करू दिला नाही. तर ही आम्ही प्रथा खूप सुंदररित्या त्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा आम्ही इथे छान कार्यक्रम साजरा केला. तर अशा पद्धतीने आमचा चालू असलेला हा कार्यक्रम, त्यामुळे आम्हालाही त्याचा खूपच सार्थ असा अभिमान आहे की आम्ही हा कार्यक्रम करतो आणि पुढे सुद्धा आम्हाला हे असंच छान पद्धतीने करायची इच्छा आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.